नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. पणजे भाटले हांगाच्या सरकारी क्वॉर्टर्सान आयज सकाळी फुडें जालो सिलिंडर ब्लास्ट. माटुये दाबोळे हांगासर बांयत पेट्रोलियमाचे घटक. उदक येता, उदकाचो पेट, उदक पेट्रोलाचो येता वास, बांय जाल्या सील. म्हादेचो लढो गोंय सरकार जिखतलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो विश्वास. 29 नोव्हेंबराक सर्वोच्च न्यायालयात म्हादेच्या विशींची सुनावणी. बायणा दर्यावेळेर सापडली अनवळखी मनशाची कूड. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास मुरगांव पुलीस करतात. बेकायदेशीर रेंव वाहतूक करून येताना वाळपय पुलिसांनी पर्ये 70 चेक पोस्टाचेर 2 जाणांक केली अटक. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास वाळपय पुलीस करतात. मायणा कुडतरेच्या बायलांचे बुरशे फोटो व्हायरल करपी मनशांचेर आलेक्स, रेजिनाल्ड आनी थळाव्या लोकांनी पुलीस कागाळ केली नोंद. गुन्यांवकारांचेर कडक कारवाय करची थळाव्या लोकांची मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पणजे भाटले हांगासर सरकारी क्वॉर्टर्सान आयज सकाळी फुडें सिलिंडर ब्लास्ट जावपाची एक घडणूक घडिल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या रुमांत रावपी फॅमिलींतल्या 2 जाण भुरग्यांचो जीव नशिबान वाटावलो अशें म्हटल्यार उपकारता. जाल्यार घडणुकेच्या वेळार तांचे पालक जे आसा ते भायर आशिल्ले अशें कळून आयलां. सिलिंडर ब्लास्टाच्यो घडणुक्यो सध्या गोंयांत हालींसराक घडत आसा आनी हें चित्र सध्या गोंयांत खूब कडेन सिलिंडर ब्लास्टाचें पळोवपाक मेळटा. ह्या थळाचेर उजो पालोवपी दळाचे जवान पाविल्ले आसा आनी उजो पालोवपाचें काम तांच्यांनी चालू केलां. बांयच्या उदकाक पेट्रोलियमाचे घटक मिक्स जाल्ल्यान उदक प्रदुशीत जावपाचें तशेंच उदकान पेट घेवपाची भिरांकूळ घडणूक दाबोळे माटवे हांगासर घडली. फाटल्या 3-4 दिसां सावन उदकाक पेट्रोलाचो वास येता म्हणून लोकांनी भिरांत व्यक्त केल्ली. मात आतां उदकाचो रंग निळो जाल्यार हो दुबाव खरो जाल्ल्याचें स्पश्ट जालें. पिवपाच्या उदकाचे हाल जाल्यातूच तशेंच पिड्यान पिड्याच्या उदकाच्या सैमीक स्त्रोत्र जे आसा ते पेड्ड्यार जाला म्हणून थळाव्यांनी तिडक उक्तायला. दाबोळेच्यो 6 बांयो दुशीत जालेल्यो आसा. दाबोळे माटवे वाठारांतली बांय तशी झर पेट्रोलियमाच्या घटकांनी दूषित जाल्या. ह्या बांयच्या उदकांक पेट्रोलाचो वास येता. उदक प्रदूषित जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी भिरांत व्यक्त केला. तशेंच उदकाची सैमीक स्त्रोतां प्रदूषित जावपाक लागल्यात म्हणून हुस्कोय व्यक्त केला. ह्यान पयलीं 2011 वर्सा वरुणापुरी मांगूर हांगा नाफ्ता गळती जावपाची घडणूक घडिल्ली. ते उपरांत सोमारा बांयांनी पेट्रोलाचे घटक मेळ्ळ्यात. वास्को दाबोळे हे गोंयांतले सगळ्यांत चड लोकसंख्या आशिल्ले वाठार. तशेंच चडश्यो इंडस्ट्री आनी व्हड कंपनीचोय हांगा आस्पाव आसा. ताका लागून लोकांच्या सेफ्टीच्या नदरेंतल्यान ह्या विशया कडेन गंभीर्यान पळोवचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. दाबोळी वाठारासयत बोगमाळो, चिकोळणा तशेंच चिखली वाठारांतल्यो बांयो, बोरिंग वेल तशेंच व्हाळांनी लेगीत पेट्रोलियमाच्या घटकांचो आस्पाव आसा अशी म्हायती थळावे लोक दितात. बांयत पेट्रोल कशें पावलय ताचो तपास करपाकूच जावो, नाजाल्यार फुडारांत मोठो अपघात जावं येता अशी भिरांत थळाव्या लोकांनी व्यक्त केल्या. 2-4 दीस मायज जाले, वास येता आनी हें उदक आमी यूज करताय. तें यूज करून मागीर तेका वास येवपा लागलो. मागीर आमी सोमतें मागीर बंद जालें, लायन गेली आमी ती लायन दिली ताकी ती तांची आयज फाल्यां हाली केली. आनीक मागीर हांव एकूच चिंता इतली जाय अशें म्हाका दिसूंक ना. तें चोवपा सारकें म्हाका दिसता आख्खें सगळें घेवन हांव कोण बूक जाता. म्हाका दिसता म्हणजे लोकांक भायर काडपाचें. म्हाका लोकलच्यान सांगलें की वास येता ऑफ डिझल इन द वेल्स. सो आयज सकाळीं हांवें
आमचे बायोडायव्हर्सिटी कमिटीक मेसेज धाडली and we said we'd better go and inspect. So somehow due to some other urgent works at Panchayat, the secretary and the others were unable to come. So in the meantime, in the afternoon, I got a call from the Punch of this area, Nilima Naik. So I hurriedly came over here. Go to see, I expected some water from the well. आणि वास येवपाक लागलो सामको पेट्रोलाचो. हांवें म्हणलें मातशें पेट्रोलार उर्स लागलो ताका. This is going to be major disaster in the whole of Dublin, and you should warn all the families first of all to be cautious about this and not to light fire anywhere close by in that cooking next to any wells over here. Until and unless this is resolved by authorities, by the health department, by the pollution control board and the panchayat. Disaster management has to take part in this because this is going to be a major disaster in the whole village of Dublin and across the village of Chikalim. And I believe, just speaking to somebody else over here, that even wells at Bogmalo, Chikolna are also affected. I just came to know over here while speaking to one resident from Dublin. But even then, this has to be taken up on a war footing by the authorities, and they should take so much cognizance of this matter and look after this matter even at Chikolna and Bogmalo. बायच्या उदकाचे नमुने गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच भलायकी संचालनालयाकडे तपासणेक दिल्यात. ते भायर आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रणेकूय कळीत केला अशी माहिती थळावी पंच नीलम नायक हिणे दिली. म्हाका अंकलान फोन केल्लो की सगळो पेट्रोलाचो वास येता म्हणून उदकाचो आनी हांगा सगळे घरांनी बोरींग आसा ते बोरिंगांतल्यान बीन सगळें येल्लो आनी पेट्रोलियम असो वास येता म्हणून कंप्लेन केल्ली. मागीर राती हांव हांगा आयलें. राती आयलें जाल्यार म्हाका तें कळ्ळें. आतां सकाळीं परत आयलें जाल्यार सगळो शेळो जाला आनी आतां तुमी पळयलां आसतलें लायव्ह पेट्रोलाक हेका उजो पेटलो उदकाक. सो हे खूब डेंजरस आसा आनी इतलेंच न्ही तर हे व्हाळ आसा पळय सगळे व्हाळ व्हांवता ते व्हाळांतल्यानूय बीन सेम कॅमिकल वयता. सो आतां बायोडायवर्सिटी तांकांय हें केलां आनी आतां लेटरय केल्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेल्थाक. सो तांकां हे सॅम्पल व्हर आनी लेट देम टेस्ट आनी कितें तरी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. Disaster मॅनेजमेंटाक ना पूण आतां जस्ट नाव विसो management also is very important in this case. आतां उजो पेटलें पयलें न्हू वील हॅव टू इन्फॉर्म दॅम ऑल्सो. कित्याक म्हाका दिसता खंय तरी लिकेज जाता वयल्यान लायनी पेट्रोलाच्यो नाफ्ता कसली कसली लायनी गेल्या. सो म्हाका दिसता थंयच्यान खंय तरी लिकेज जाल्ल्यान भितरल्यान येवन ते बांयक आयलो अशें दिसता म्हाका. सो लेट अस सी कशें कितें करपाचें तें पळयता. इतले मजगती IOC ते जुवारी टँक लिकेज जाल्ल्यान पेट्रोलाचो घटक बायत मिक्स जाला आसूये असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी व्यक्त केला. 4 जावन 14 मिनटान आमकां कॉल येयले नीलम नायक पंचायतीच्यान अशें बायन पेट्रोल डिझल अशें कितें आसा म्हणून. आमचे फायर डिपार्टमेंट येयले पळयले जाल्यार इट इज अ कंटेंट इज देर डिझल आनी पेट्रोल वास येता काडून आनी उजो घालूनय पळयले उजो पेट्टा. द कन्सर्न ऑथॉरिटी फ्रॉम द IOC तांकां इन्फॉर्म केल्ले आहा. जुवारी ऑयल टँकींग येयल्ली आहा. कलेक्टर ऑफिसाच्यान स्टाफ येयल्ले आसा. पंचायतीच्यान स्टाफ आहा आनी आतां इन्वेस्टिगेशन करता. मे बी इट इज लिकेज फ्रॉम द ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम वयर लायन आसतली IOC टू जुवारी ऑयल टँकींग. खंय ती पायपलायन डॅमेज आसतली म्हणून ते बायन सर्कलच्यान येयल्ले आसा. सो तुमी कितें मागलें बंद करपाची सद्या? हय आनी जे कन्सर्न ओनर आहा पळय बांयचो तांकां आमी एडवायस केल्ले आहा थंय कुशीक करप ना आनी बांय यूज करप ना. सद्याक आमी सील करता. दाबोळे हांगा बायन एक पेट्रोलियम प्रॉडक्ट लिकेज जावन अख्खो पसरलेलो आसा आनी थंयच्या लोकांनी मागणी केला की ते लोकांनी खंय तरी इन सरावंडींग एरिया खंय तरी उजो असो लावप ना. आनी सेकेंड थिंग थंयच्या लोकांनी सांगलां की जे थंय एक झर आसा तितूनय हे पेट्रोलियम लिकेज जाल्लेली आसा अशें दिसता. वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम तिवरी. म्हादय विशींचो लढो गोंय सरकारूच जिखतलो असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयात 29 नोव्हेंबराक म्हादय विशींची सुनावणी जावपाची आसा. ह्या वेळार गोंय सरकारा सयत म्हादय विशींची कर्नाटका आनी महाराष्ट्र सरकाराच्या याचिकेचेर सुनावणी जातली. तशेंच 3 डिसेंबराक पोरण्या गोंयांत जावपी गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताच्या फाटभुंयेर सगळी चोख सुरक्षा यंत्रणा तयार दवरल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या.
आजही त्या केसीच्या बाबतीत आम्ही सिरियसली आमचो एजी आणि कम्प्लिटली पॅनल हे स्वता फाटल्या कितलेशेच तिचो रिव्ह्यू घेत आसा ते आमकां जनरल पब्लिकाक सांगपाची गरज ना. आम्ही ज्या पद्धतीन केसीस फायल केल्या खरें म्हणजे कर्नाटकाचेर वायल्ड लायफ वार्डनाचेर तेंच्या फायल केल्या आनी आमी आमची ट्रायब्युनलाचो मॅटरूय चॅलेंज केला. एट प्रेझेंट 5 केसीस डिफरंट केसीस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान. जर ते क्लॉज जावन मिस्टेक जाले सिंगल केसीस आसली तर वी आर व्हेरी मच सिरियस आनी वी आर एविडन्स बेज वी आर व्हेरी मच स्ट्रॉंग. म्हणजे आमकां कंप्लिटली खात्री आसा की आमी आमची केस जी आसा ती जिखतले. ओल्ड गोवाच्या सेक्युरिटीच्या इश्यूचेर ताका प्रेझेंट तुमच्या आमच्या कंप्लिटली पुलीस जे आहा ते कंप्लिटली मॉनिटर करता तांकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी बाकीचे जे आसा ते इश्यू हँडल करता. आमकां कोणाक एवॉयड करपाक ना. सेक्युरिटी वायज तेचे कंसर्न कांयच करपाक ना म्हणून म्हटलेलें आसा. परत एकदा आमी क्लॅरिफाय केला इट इज नॉट 100% की प्रत्येकाक आमी काडा ना रुटीनली एक चेक जावपाक जाय हेची गरज. सोमारा बायणा दर्यावेळेर अनोळखी दादल्याची एक कूड सापडली. सोमारा सांजे वेळार दर्यावेळेर वॉक करपी लोकांक ही कूड दिसली. मुरगांव पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत घटनास्थळाचेर येवन पुलिसांनी पंचनामो केला. ह्या घडणुकेचो तपास चालू आसा. बेकायदेशीर रेंव काडपाचें सत्र चालूच आसा. कारवाय करून लेगीत हे लोक भिनात. सोमाराक कुडाळ महाराष्ट्र सावन बेकायदेशीर रेंव वाहतूक करून गोंयांत येवपी टिप्पर ट्रकाक पर्ये 70 चेक पोस्टाचेर आडयले. ह्या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी 2 जाणांक अटक केल्या जाल्यार 2 टिप्पर ट्रकांक वाळपय पुलिसांनी जप्त केल्या. ह्या ट्रकवाल्यांक कडेन कसलोच परवानो नाशिल्लो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास वाळपय पुलीस करतात. बेकायदेशीर रेती वाहतूक केल्या प्रकरणात वाळपे पोलिसांनी 2 मनशांक अटक केलेली आसा. ह्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की कुडाळ महाराष्ट्र हांगासून 2 ट्रक रेती वाहतूक करून येताले तेन्ना पर्ये 70 हांगासर चेक पोस्टाचेर पोलिसांनी त्यांची तपासणी केली तेन्ना तेंच्या कडेन खंयचीच परवानगी नासलेली आणि ती बेकायदेशीर आसलेली. ताका लागून वाळपे पोलिसांनी धडक कारवाई करत ते 2 ट्रक आणि जे ड्रायव्हर असलेले तांकां ताब्यात घेतलेले आसा. ह्या प्रकरणात विजय कुमार आणि सोयब शेख हे 2 जाणां कुडाळ महाराष्ट्राचे हांकां अटक केलेली आसा. ह्या प्रकरणाची चौकशी वाळपे पोलीस निरीक्षक दिनेश घडेकर आणि उप अधीक्षक सागर एकosकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विराग पवार फुडलो तपास करीत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. बायलांचे बुरशे फोटो व्हायरल करपी तशेंच एकमेकां मदीं वाद पेटोवन केस्तांवां काडपी एका मनशाचेर कुडतरी पुलिशेन मायणा कुडतरीच्या लोकांनी कागाळ नोंद केला. सोमारा राती थळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांच्या अध्यक्षताये खाला लोकांनी एकठांय येवन पुलिशेन ही FIR नोंद केला. जाल्यार ह्या गुन्यांवकाराक एका राजकीय मनीसबळाचो तेंको दिसता असोय आरोप आलेक्सान केला. आज पुलीस स्टेशन आज येईल ना हे कामां लागून जायत पाट येयला पण आमी पब्लीक केला. आज तूं मेळ्ळे आनी म्हाका बरें जालें. What has happened is, एकलो नाव देवप आसतना मुझे तियात्र पासून काडले तियात्र काडटा आसतना कॅरेक्टर असॅसिनेशन इवन फॅमिली चेंज. वी आर पॉलिटिशियन्स, वी हॅव नो प्रॉब्लेम. वेन यू आर इन पॉलिटिक्स यू हॅव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग. बट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार एगे फॅमिलीन एगे भावागे बायले आनी दुसरे भावाक फोटो मॉडिफाय करप आनी न्यूड पिक्चर घालप ते दाखोवपाक वीट येता.
एका काडप आनी एके कोणा भयणीको बरो आहा म्हणटा न्यूड पिक्चर काडप कोण आनी कोणाको सोडोवप फ्रेंड्या एक आनी कितें करप एक काडप हेगे तोंड काडप आनी कितें करप मुगे हेगे फोटो आनी मुगे फोटो घालप कोण आनी कित्याचेर हेगे फॅमिलीन डिस्प्यूट डिफिटेड कॅन फ्रॉम सालसेत मोस्ट useless, unwanted and dirty politician. You know, a disgrace to Goa. Today I can speak because we have got evidence we can speak. Disgrace to Goa, the politician ekwa South Andhra. This fellow is after, even in spite of Chief Minister didn't listen. Chief Minister said take action and based on Chief Minister, he was arrested. But teka podi joy. See his audacity. तो सांगता ही इज टेलिंग द पुलीस आपणाचे कंप्लेन केल्या आपणा भितर आपणाक एविडन्स आसता आपणा त्रास करता आपणा अरेस्ट केलो ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स आय ऑलवेज बिलीव तिसवाडेच्या बोंडवेल तळ्याचे अस्तित्व सध्या धोक्यात आयला भर नोव्हेंबरात ह्या तळ्याचे उदक आटपाक लागला बोंडवेल तळे सुकोवपाचो हो आनीक एक यत्न आसा काय कितें असो दुबाव मारपाक लागला तिसवाडेच्या कालापूर गावातल्या बोंडवाल तळ्याक पर्यावरण खात्यान वेटलँड म्हणून जाहीर केला ह्या तळ्याची मालकी कालापूर कोमुनी नदीकडेन आसा जाल्यार ह्या तळ्याचेर उदकास्रोत खात्यान बांद घाला पावसांत हे तळे भरता आनी ते उपरांत गिमांत उदकास्रोत खाते हे उदक कालापूरच्या शेतांनी सोडटा ह्या तळ्याक लागून वाठारांतल्यो बांयो पुनर्जिवीत जातात पूण 2 दीस पयलीं कोणे तरी अनवळखी मनशान उदकास्रोत खात्याच्या बांदाक बुराक मारून तळे सुकयला आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अमित पाटकारान ह्या तळ्याची पळोवणी केली आणि हे बाबतीत पुलिशेन कागाळ करपाची शिटकावणी ताणें दिली बोंडवाल लेकार आसा 2017 इज अ नोटिफाईड वेटलँड खाली केला उदक आमी आयज तें इन्स्पेक्शन केलें पळयलें फाटल्यान तुमी पळयलां आसतलें कंप्लिटली ड्रायड समबडी हॅज लेफ्ट द वॉटर एक वाल्व आसा दॅट वाल्व इज लेट ऑफ एंड वॉट इट्स लेक इज कंप्लिटली ड्रेन आमी मागणी केल्या WRD मिनिस्टरा कडेन आनी WRD ऑफिशल्सां कडेन की तांणी येवन हांगा इमिजिएट इन्स्पेक्शन करचें आनी कंप्लेन रजिस्टर करची कोमुनिदाद ऑफ कालापूर शूड ऑल्सो टेक एफर्ट्स टू इमिजिएटली रजिस्टर अ कंप्लेन कारण तांच्या नॉलेजा अंडर जर ना आनी हें जें घडलां जाल्यार इट इज अनफॉर्च्युनेट बिकॉज इट इज नोटिफाईड वेटलँड जर आयच्या दिसा भितर जर WRD येवन हें करना जाल्यार आय वील रजिस्टर अ कंप्लेन अगेन्स्ट WRD ऑफिशल्स WRD मिनिस्टर ऑल्सो बिकॉज इन स्पायट ऑफ नॉलेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी नोटिफाईड वेटलँड नथिंग हॅज बीन डन ह्यान पयलीं बोंडवाल तळे बऱ्याच गजालीं खातीर गाजलें हे तळे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आशिल्ल्यान तळ्याच्या सरभोंवतणी आशिल्ली 300 मीटर सुवात बफर झोन म्हणून अधिकृत केल्या देखून ह्या वाठारांत कसलीच उदरगतीची कामां करपाक मेळनात हांगासर व्हडले प्रकल्प येवचे म्हणून कांय जाणांनी नियोजनबद्ध कटकारस्थानां रचतात असोय आरोप जाता आयजूय तेच पळोवपाक मेळ्ळें मिडिया ह्या विशयाक हात घालताले तेन्ना कांय थळावे तांकां आडमेळी करपाक लागले तांचें म्हणणें अशें की हे तळे न्ही हे तांचें शेत तांच्या मालकीची ही जमीन पळयात 2 दिसां पयलीं एक धक्कोदायक बातमी मुखार येयली की बोंडवल लेक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हो आटत चल्ला म्हणून आमी अजून नोव्हेंबर एंडान आसात आनी पावस हालींच काबार जाला 2 दीस अवकाळी पावसान आमकां झोडपून काडला तरी इतक्या बेगीन बोंडवल लेक आटप कसो हो व्हडलो विशय जावन रावल्लो आनी हेजेर सगळ्यांनी तिडक उक्तायल्ली एक शॉक उक्तायल्लो समाज वावुरप्यांनी आनी पॉलिटिशनांनी अशें आयकूंक येता हांगासर कोण मिसक्रियंट्स आसात तेंच्यांनी हो वाल्व आसा तो WRDचो ओपन केल्लो म्हणून तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता तो WRDचो वाल्व आसा हांगासर हो फूल रिजर्वयर हांगासर तयार केला WRDन आनी हांगासर पावसान उदक सांठोवन उरता रिजर्वयरान आनी मागीर गिमान पावस कमी जाता आनी सकयली शेतां आसात बांयो जेन्ना आटपाक पावता ह्या वाल्वांतल्यान उदक सोडटा थंय रिप्लेनिश करपाक फुडलो वाठार आसा तो कालापूरचो वाठार रिप्लेनिश करपाक आतां ह्या फाटल्यान कोण जबाबदार कितें तो आतां हो इन्व्हेस्टिगेशनाचो प्रश्न आसा ह्या बोंडवल तळ्याक लागून झगडपी सोशल एक्टिविस्ट हेंच्यांनी हांचेर उलोवप केला आनी फुडलो प्रोसेस कित्याक लागून हो आटपाक पावला आनी हेज्या फाटल्यान जबाबदार कोण हो व्हडलो मुखेल प्रश्न आसा आयज अमित पालेकार येयलो अमित पालेकारान शिटकावणी दिला WRD समज हांगासर येवन इन्व्हेस्टिगेशन करिना आनी कोण जो कल्प्रेट आसा तेंचेर एक्शन घेयना जाल्यार तेंचेर एक FIR फायल करपाचें आनी तशेंच हायकोर्टान एक पेटिशन घालपाचें तेंच्यांनी शिटकावणी दिल्या हांगासर 2 गांवकार येयले गांवकारांनी हांगासर उज्जत घातली जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेताले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न केलो ते म्हणटा हे जी
तुमकां फाटल्यान जे लेक दिसता तितून तेंची शेतां आसात म्हणून त्यांचो तितून क्लेम आसा म्हणून अशें करून तेंच्यांनी एक वाद घालपाक सुरवात केली. आतां मेन प्रश्न आसा आतां कोण हे वाद घालता, जे आपलो क्लेम घालता, रायट घालता हेजेर, तेंच्यांनी तें काम करूंक नासत काय म्हणून हो एक विशय आसा आनी हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. शिक्षिके कडल्यान एका ल्हान भुरग्याक मारपेट करपाचो प्रकार सांखळे एका शाळेत घडलो. ह्या विशीं संबंदीत भुरग्याच्या आवयन कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन संबंदीत शिक्षिके आड गुन्यांव नोंद केलो. मजगतीं 7 ऑक्टोबराक सांखळे एका हायस्कुलांत घडिल्लो असोच एका प्रकरणात संबंदीत शिक्षिकेक अटक केल्ली. सोमारा सांखळे एका शाळेत भुरग्याक मारपेट केल्ल्याचें प्रकरण मुखार आयलां. भुरगो पडलो अशें ताच्या पालकाक सांगून शिक्षिकेन आपल्याक साल्वार करपाचो यत्न केलो खरो, पूण त्या भुरग्याच्या आवयक जेन्ना आपलो भुरगो पडूं ना तर हो मारपेटाचो प्रकार आशिल्ल्याचें कळ्ळें तेन्ना तिणें दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. शिक्षिके आड पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. जेन्ना म्हाका एक्चुली सकाळी फुडें कॉल येयलो की तुजे चेडो पडला, टॉयलेटीक धांवता आसतना पडलो म्हणपा लागले. आनी म्हणलें पडला, चड लागला, रडटा म्हणपा लागले. म्हटल्यार व्हरोंक येवं, मागीर तेजे कडेन उलोवपाक दिलें तेंच्यांनी, व्हरपाक येवं काय म्हणून, तर नाका म्हणपा लागलो. बरें तर म्हटलें, हांव म्हणलें 10 सुमार येतले तुका, टिफीन घेवन येता म्हणून सांगलें. हांव जेन्ना ताका टिफीन घेवन गेलें तो अभ्यास करतालो. म्हाका टिचरीन काय आनी काय उलोवंक ना. हांव उगी रावलें आनी येयलें घरा. जेन्ना देडाक ताका हांव हाडपाक गेलें, घरा येयल्या उपरांत हांवें ताका पयलें खंय आपटलो रे, तर तेजो दुखपाक लागलो, हात लागलो, रडपाक लागलो. म्हणचे हांवें म्हणल्यार अशें कित्याक रे, अशें कितें जालें काय म्हणून विचारलें. तर म्हाका म्हणपालो आपूण जेन्ना टॉयलेटीन गेल्ले आमी 4-5 जाण, तेन्ना टॉयलेटीसून येताले आमकां टिचरीन मारलें म्हणपाक. आपल्याचेर खंय कानार अशें थापाड मारलें आनी आपली तकली तिणी दाखयली आपली, म्हणजे भिंतीची सायडीक कड आसता न्हू, ते कडाचेर आपूण आपटलो म्हणून सांगलें. पूण म्हाजें सट कितें जालें, हांव म्हणल्यार टिचरीन म्हाका सांगला फोन करून की तो टॉयलेटीक वयतना आपटलो म्हणून, आनी हे असो भुरगो म्हाजो असो कित्याक सांगता. म्हणून हांवें कितें केलें, घरान कोण नासलें, आमी दोंपाच्या टायमार हांव चेडो आनी चेडूच न्हू, मिस्टर एसर वाट पयली आनी मागीर हांवें पुलीस कंप्लेंट केली. आतां कितें आहा तें पुलिसांनी इन्क्वायरी करची. सरकारी मुळाव्या शाळांमदीं राज्यांत आघाडीचे आशिल्ल्या दिवचल तालुक्यांतल्या एके शाळेंत एके शिक्षिके कडल्यानच 6 पिरायेच्या भुरग्याक मारपेट करपाचो प्रकार घडला, तशी माहिती मुखार आयल्या. मजगतीं 8 ऑक्टोबराक सांखळेच हायस्कुलांत अशेंच घडिल्ले एका प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी शिक्षिकेक अटक केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. सनबर्न अंजुना वागातोर शापोरा ह्या वाठारात जातलो आनी रातचे 8 मेरेन सनबर्न बंद करचो अशी मागणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां करतले अशें कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोन स्पश्ट केला. तशेंच दक्षिण गोंयांत साधन सुविधा उपलब्ध आसात जाल्यार सनबर्न दक्षिण गोंयांत लेगीत करूं येता अशें मायकल लोबोचें म्हणणें आसा. Sunburn should happen only in Anjuna Vagatar Shapura. I think an ample place of comunidad and all local population, whoever is there, inconvenience जाता. जे आमचे बिझनेसमॅन आहा, लोकल बिझनेसमॅन आहा, they benefit out of it. Right from a motorcycle pilot to rickshaw to a taxi वालो or आमचो rent a car, rent a bike, धाकटुले शॉपकार, दुकान जे घालून कोण बसला भाजी विकता, कोण ऑमलेट रोस विकता, सगळे जाण बेनिफीट. न्यू इयरा दिसा फिजिबल सर, न्यू इयरा दिसा न्यू इयराक बसून गव्हर्मेंट जर एलाव करता जाल्यार इट शूड बी टायम कन्स्ट्रेंट. म्हणजे सनबर्न स्टार्ट जालो 3 जाल्यार 8 बसून सोंपपाक जाय, उरलेल्यांक धंदो मेळपाक जाय. जे लोक एक्स्ट्रा येतले ते दुसरे सगळे शेकांनी, रेस्टॉरंटांनी आनी गेस्ट हावसांनी रावतले, पूण दुसरे रेस्टॉरंटांक गिरायक जातले. कित्याक त्या दिसा रेस्टॉरंटाचे गिरायक स्टार्ट जाता सांजचे 7ंकसून 8ंकसून, ते सकाळी 5 बसून ते आपले रेस्टॉरंटान बसून आसता गेस्ट, ते सी द फायर वर्क्स दीस डेज. सो सनबर्न शूड स्टॉप बाय 8 o'clock. ही आमची मागणी आसतली चीफ मिनिस्टराक, ते तेजे डिसिजन मागीर. लास्ट म्हणटा ते मोपा फिजिबल आहा, ते मोपा म्हणटा म्हणून. नो मोपा देर इज नो इन्फ्रास्ट्रक्चर, सगळी फ्लायटां कॅन्सील करची पडटली आनी एअरपोर्टाच्या मदेगाच सनबर्न करचो पडटलो. म्हणजे कितें त्या दिसा फ्लायटां ना, कशें करता जाल्यार आमकां प्रॉब्लम ना. कोण आतां एअरपोर्टार वयता भायर वचपाक, एअरपोर्टारसून भायर सरता, ताका येवंक जावचें ना न्हू, रोड एकूच आहा. करेक्ट. पयलो ब्रिज रेडी जावंक ना, ओवरहेड ब्रिज इज नॉट रेडी. सो देर कॅनॉट बी ट्रॅफिक ऑफ सनबर्न टुरिस्ट or locals going for sunburn over there and coming from there. So it can only happen in your side.
Not our Right, side. feasible. I am saying that Feasible. they can go to even South Goa. Let the MLAs of South Goa welcome them and the panchayats. So we welcome Sunburn in our constituency. So same way others should welcome, and they should give them the infrastructure. Important is infrastructure. आयज इफ्फीचो निमणो दीस आयज इफ्फीचेर पड्डो पडटलो. ह्या फाटभुंयेर इफ्फीक भेट दिवपी सिने मोग्यांनी आपलो ह्या वर्सा इफ्फीचो अणभव सांगलो. तांच्यांनी इफ्फीच्या आयोजनाचेर तोखणाय केली आनी ह्या फावट फामाद सिने कलाकारान आपली झलक दाखयिल्ल्यान इफ्फीक एक उर्बा आयली अशें तांच्यांनी सांगलें. पळयात. I'm Divya from Media Connect Bangalore. Good evening, everyone. So I'm heading a media company in Bangalore, which is Media Connect. So I'm the founder and creator of the company. I'm so happy to participate in IFE. So this is my second year participation. I'm so glad that I can be part of this every year. And this time also I could get to meet a lot of foreign delegates, Indian delegates from different places. I could able to understand a lot. And as a media house, I understand that there is a huge scope in other states also for doing the shoot and other better projects. And it's a great platform because I'm into all the documentary making, corporate films and all. So for me, it's a great platform to network with a lot of other movie directors, producers, creators. I really enjoyed my time over here. So it's a great platform for me. You could see outside a lot of lighting and also the stalls and the participants enjoying and networking. So I feel it's better than every year. It looks fresh for me every year. From my company also, I am ready to invite other movie directors, movie creators. So if there is an young talent which comes with a good idea, so I am ready to give them a platform through my company as well. So because Media Connect is into all national, international projects, so they could also do a great work with us. And we also proudly work with different departments in the government. They can associate with us. So I am ready to give a good opportunity to all the filmmakers who are really looking for an opportunity. I'm Altaf Jangir. I'm the Chief Executive Officer for IIC, the International Incubation Center, Mumbai. So I handle all the event portfolios, the foreign panorama and the Indian panorama. And this year we are screening more than 300 movies across for the domestic and the international lines across. And we are receiving 64 countries, the delegates from 64 countries. It's really nice. And we have done a lot. I know it was a task where it should be handled with utmost care and this thing, and the screening was on a proper schedules, and it was really fantastic, fun-loving event this year also. I thank all the team IFI and even the ESG and NFDC officials also to have a good cooperation among themselves to make this event a success. Received the delegates in huge numbers, and even the celebrities as per the schedules, and even the screening of the international movies and the foreign panorama was well accepted by the people. As the year goes on, we are upgrading ourselves to the new standards. The festival is upgraded to the new standards. 54व्या इफ्फीचो आयज समारोप सुवाळो जाता. समारोप सुवाळो ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सांजेच्या 5 वरांचेर जातलो. अंदूच्या इफ्फीत 10,000च्या वयर प्रतिनिधींनी वांटो घेतिल्लो जाल्यार समारोप सुवाळ्याक आयुष्मान खुराना, रवी किशन, सिद्धार्थ रॉय कपूर, ईशा गुप्ता तशेंच हेर बॉलिवूड कलाकार, राज्यमंत्री एल मुरुगन, केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आसतले. जाल्यार हॉलिवूडाचे नामनेचे अभिनेता मायकल डगलस हांकां सत्यजीत रे जीवन गौरव पुरस्कार भेटयतले.
तर ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.